मडगांव शहरात व्हडा प्रमाणात जावपी येरादारी कोयणेक लागून लोकांक बरेच त्रास जाता। मडगांवच्या ट्रॅफिक सेलांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा, देखून येरादारी कोयणीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर ट्रॅफिक सेलांत आनीक 50 ट्रॅफिक पुलीस दिवचे। हे संबंधी मडगांवच्या नागरिकांसयत समाजसेवक प्रभाव नायक आणि दक्षिण गोयच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन पत्र सादर केले। मडगांव इतले ट्रॅफिक जाला की वचन पासून दिसना। आता आमकां पयलीं आकेच्यान मडगांव वचपाक 5 मिनटां लागताली, परत येवपाक एक 5 ते 7 मिनटां, मागीर तूं 15 मिनटां भितर परत पावतालो। आज तुका वचपा यायला पाऊण वर लागता। गाडयो वाडल्या, लोकां कडेन सगळे लोक गाडयो घेवन भायर सरतात। पुणून हे कितें आसा, हे फाल्यां भुरग्यांक पासून त्रास। आमच्या स्कुलाचे पळय जे भुरगे आसा, हे फाल्यां इट इज रिस्क टू देयर लायफ। फाल्यां ते रस्तो क्रॉस करतना आमी पळयलां, प्रत्येक गाडी आसा ती तेकून वता, केन्नाय लागपाक शकता। आतां लागा म्हणसर आमी रावपाक शकना। म्हणून आमी कितें केलां, आमी तांकां एक कलेक्टराक अपील केल्या की गव्हर्मेंटाकूय हें केल्लें की हे पळय जी स्कूल्स आसा, जी मडगांव सिटीन आसा, सगळी सेंटराक मेन सिटीन आसा, ती मातशी जी दवरली तांच्यांनी शिफ्ट करपाचो जागो आयडेंटिफाय केला, तें मातशें बेगीनच्या बेगीन करचें। हांवें आयकलां की तें ऑलरेडी डिमार्केशन बी ताचें चालू आसा म्हणून। सो हें जर मातशें बेगीन जालें जाल्यार एक सगळे मेन हे पळय जे ट्रॅफिक फ्लो आसा 30% हातून प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। एक म्हळ्यार ते 2 व्हिलराच्या जाग्यार 4 व्हिलर पार्क करता, नाल्यार एक 2 व्हिलर 2 4 व्हिलराचो जागो घेता। आनी थोडे कडेन डिमार्केशन त्या जाग्याचेर ना, त्या जाग्याचेर खंयी गाडयो ते पार्क करता, वांकड्यो करता। सो पार्किंगाचो इशू जाता आनी ताजे खातीर ट्रॅफिक परत वाडटा। हाजे खातीर आमी तांकां सजेशन दिलां कितें की एक जाता जाल्यार RTO आनी ट्रॅफिका बरोबर मेळून तांच्यांनी एक ड्रायव्ह करचो आनी हे सगळे पळय जे पार्किंग झोन्स आसा, ते पार्किंग झोन्स आयडेंटिफाय करून एक परत रिपेंट करचे आनी ज्या जाग्याचेर ना थंय परत ते ब्लॉक्स घालून सारक्यो गाडयो जश्यो पार्क करपाक मेळटा तश्यो करच्यो, अलॉंग वीथ सायनबोर्ड। खंयच्यातल्यानूय लोकांक घेवप आनी खंयी ड्रॉप करप। आतां ते ड्रॉप करता ते बरें आसा, पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रॅफिक जॅम्स एंड एक्सिडंट्स। कितें जाता, एक थंय बस रावप मागीर फाटल्यान 10 गाडयो ब्लॉक जाता, एकदम ब्रेक मारलो फाटल्यान एक्सिडंट जाता, मागीर प्रॉब्लम जाता। सो आमी तांकां कितें कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी एक सिटी सर्वे करचो आनी सिटी सर्वे करून हे पळय जे बस स्टॉप्स आसा ते मातशे नोटिफाय करचे आनी डिमार्केट करचे परत। आनी एक सर्कुलर काडचो की हे पळय जे बसी आसा ती फक्त त्याच जाग्याचेर रावपाक जाय, त्याच बस स्टॉपाचेर रावपाक जाय। मडगांव जर आज तुमी पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक पुलिसाचें ऑलरेडी स्ट्रेंथ खूब कमी आसा। जितले येवपाक जाय, जितले मेळपाक जाय तितले हांगा पुलीस ना। एक मडगांव खातीर एक 50 ट्रॅफिक पुलीस दिवचे। हे जर एडिशनल आतां ऑलरेडी आमकां म्हाका 50-58 कितें आसा, आनी एक जर 50 मेळ्ळे न्ही जाल्यार आमचे हे सगळे ट्रॅफिक पळय जे मेन रस्त्या वयर जाता ते आमकां मातशे इजी फ्लो जावपाक शकता।